अस्नोडेच्यान मुळगांव वाटेन व्हांवपी पार न्हंय दिसान दीस प्रदूषणाच्या चपक्यात सापडत आशिल्ल्यान ही न्हंय संकश्टात आयल्या। कोयर उडोवप्यांनी ही न्हंय टार्गेट केल्या। ह्या न्हंयत प्लास्टिक आनी हेर कोयर उडोवपाचो प्रकार वाडत आसात। अस्नोडेच्या पुला लागसार आशिल्ल्या बांदाक सध्या व्हडा प्रमाणात प्लास्टिक आनी हेर कोयर अडकून आशिल्ल्याचे नदरेक पडटा। देखून जागृत नागरीक हुस्को उक्तायतात। ह्या न्हंयत कोयर उडयतल्यांचेर खर कारवाय करतले अशी शिटकावणी थळावे पंचायतीन दिल्ली, मात अजून तरी तशें दिसून येना। देखून न्हंयत कोयर उडोवपाचो प्रकार चालूच आसा। आता आमी हांगा अस्नोडा पार नदीचेर थंय आमी आसा। तुमी पळयता आसतले हांगा सायडीक जी पार नदी आसा, ही नदी ही वयरसून तेजो उगम जाल्लो आहा आनी हे एक हांगा सगळी झाडां झुडपां अशी सुंदर अशी ही नदी। आमी कितले दीस मेरेन हांगा पळयता महाबळेश्वर जो हांगासर बंधारो आहा, हांगा जो बंधारो आहा तेका कितलोसोच असो कचरो, प्लास्टीक म्हणू नाका आनी कितें म्हणू नाका, हे सगळे तरेचे कितले दीस मेरेन हे हांगासर सगळो कचरो पडलेलो आहा। तेन्ना स्थानीक हांगाचे पंचायतीन हेजेर लक्ष घालून ज्यो कितें सरकारी यंत्रणा मार्फत हे सगळे हांगाचे बेगीनच्या बेगीन काडपाची हे करपाक जाय, सुविधा लोकांक दिवपाक जाय। सुंदर अशी नदी ही सगळी घाण साचलेली आसा आनी आयज पर्यावरण तुमी पळयता सगळी कडेन पर्यावरण अशें सगळें दुशीत जाल्लें आहा, सगळी कडेन दुशीत। पूण आमकां अशें दिसता की शक्यतो जे ल्हान ल्हान पंचायतींक जे करपाक जाय तेंच्यांनी ही सादी गोश्ट आहा ही सहज करपाक जाता। तेंच्यांनी बेगीनच्या बेगीन हे हांगाचे जी घाण आसा ती काडून अक्षरशः ही नदी साफ करपाक जाय। तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।